Book of Isaiah, chapter 6, verse 3. It says, Providence, સોર ઉગતો સલ્લો પડેલો, અને આંજ બુડવે દેવાચે મુઈમાં ગાયતલે. પવિત્ર 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 देवाची स्तुती आणि महिमा गाऊन ते सात्संगी पोट्टाले. ये वेळार ई घोडीक तोच पवित्र देव हे वेदीचेर हाजीर आसा. साध्या किरकोळ कुंड्याच्या रूपान ओ देव हाजीर आसा. I dwell in the high and holy place. उस आणि पवित्र जाग्यार हांव येता. I dwell in holy and high place. उसे वेदीचेर ओ देव आसा. Be holy as your God is holy. तुमचो देव पवित्र तशी तुम्ही पवित्र आसात. पवित्रायेन भरूंक देव हांगासर हाजीर आसा.
पवित्र देव तुझेर आपली पवित्राय फोंकयता. पवित्र देव तुझेर आपली पदवी आनी शक्ती पाठयता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुझ्या वैभवान. सर्गी सर्वेश्वराचे नावी येता ताका सोय. You are my strength, you are my refuge, hallelujah, hallelujah, प्रकाशी पूर्वीची पवित्राय मनाची काजाची कुडीची आत्म्याची दोन्ही एका मनशाची भावा बणीची दोन्ही आम्ही पाती आम्ही असतो दुनिया ही शक्ती आणि बळ आमकां पवित्र करता. पवित्र You are the holy God, you are the mighty Lord. Hale 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 hallelujah hale 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 hallelujah 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 Sukti and bhakti Atubariya hallelujah
Hallelujah. 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 Sugre kastalian. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावडीनो हांगासर तुम्ही ह्या मागण्यान वांटो घेता आसतना हो वेळ मागण्यान आमी सरता हो वेळ देवा बरोबर आमी सरता आनी हो वेळ कितें भशेन जाय ते आमच्या भाव भयणां खातीरूय आमी मागता कित्याक भावडे मागण्यान सारलेलो वेळ बऱ्यांतलो बरो वेळ मागण्यान सारलेलो वेळ जिवितान बऱ्यांतलो बरो वेळ हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पण केन्ना तुमी दोंगरार बी वचोंक जाय हे सैमान केन्ना सदांच ते भिवन ते कोवीड म्हणून भिवन ते हितूनच सामकी पिशी जावपाची केन्ना एक दोंगरार नदर मारूंक जाय हिरवेगार हे तोंडांचेर हे झाडांचेर केन्ना केन्ना रातचें घरांतले भायर सरूंक जाय कोणाचेर नदर मारूंक मळबाचेर कोणाचेर मळबाचेर तातूंत आसा ते नोकेत्रांचेर आनी केन्ना केन्ना खूंय भोंवपा बी वचूंक जाय
सदांच हिंगाच रावतात केन्ना हिल स्टेशनाचेर न्हू गरमेच्या दिसांनी बी वचूंक जाय केन्ना बरें थंड केन्ना झरी कोडे केन्ना न्हंय कोडे केन्ना दर्या कोडे पवणू हें मनशाचें जिवीत अदीक फुलयता हे मनशाच्या जिविताक अदीक वोट धाडटा तशीं जायते लोक हॉलिडेन वेता बरी गजाल ताचेवन एक उस देवा बरोबर सारप हो वेळ आनी हो जागो पवित्र हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 पण भयणू आमच्या गोंयांत तूं जायते भाशेन तर आमी नदर मारी जाल्यार न्हू एक गांवांत एके भाशेन वळखतात कोणाक पिशे जाल्यार कोणाक शाणे कोणाक उंदीर कोणाक आनी कोण हे आनी ते म्हणून एक गांवांनी आयडेंटिटी आसता त्या गांवांत गेल्या पुरो हांव नकळो तुमच्या गांवांत कितें म्हणटात ते थोडे फावटी दर एका इस्कॉलांत तर अशी ते भुरग्यांचे गोंगटे कितें आसता बॅच आसता बेश्टो बॅच तो कोणागे चोरून आनी खंयचो हाडला आनी घायला कसलो बॅच तो आं त्या भुरग्याचें नांव आनी तेजो नांव आनी कोणाचें आनी फोटो तेजो ना त्या भुरग्याचो फोटो आसता तुमकां सगळ्यां कडेन आसतलें आधार कार्ड म्हूण पळयलां तुमी करूंक नाल्यार करात आधार कितें मेळटो तो मागीर पळोवया पूण आधार कार्ड करात त्या आधार कार्डाचेर कितें आसता फोटो आसता आनी तुजें नांव आसता आनी बर्थडेट आहा आनी गांवय बी आसतलो एड्रेस बी आसतलें हे आधार कार्ड तर ना सरकार तुका लागीं घेयना लागीं घेयना पूण ह्या आधार कार्डा वरवीं तुजी आयडेंटिटी तुवें खंयच्या पर्टिक्युलर ऑफिसान तूं काम करता जाल्यार तांचें आयडेंटिटी कार्ड आसतलें आमी भारतांतली नागरीक समज फाल्यां कॅनडा वचूंक जाय वचपाक जातलें कितें आसूंक जाय पासपोर्ट मामी पासपोर्ट घेवपाचें आनी पुतान वचपाचें होय जातलें तुजी पासपोर्ट ना जाल्यार पासपोर्ट करची पडटली ही पासपोर्ट त्या गांवांत त्या देशान तूं त्या देशांतलो न्हू तूं अमक्या देशांतलो त्या देशांतल्या लोकां कडेन आसा ना आसा ही दुसरी गजाल ते आपल्या देशांत आसात आमच्या देशांत रावतल्यांक आमकां रावपाक पासपोर्टीची गरज आतां आमी फाल्यां समज मुंबय वयता पासपोर्ट जाय दिल्ली वयता तांकां पासपोर्ट जाय कित्याक आमी ह्याच देशांतली हिंगाच आहात ह्या देशांतल्यान दुसऱ्या देशांत वेता जाल्यार आयडेंटिटी त्या देशाची ती म्हणल्यार पासपोर्ट हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 भावणो क्रिस्तांव म्हूण बी एक आयडेंटिटी आसा हांव कोण क्रिस्तांव म्हूण आमकां एक आयडेंटिटी आसा थोड्यांक आयडेंटिटी आसतली गोड्याक बेतीन घालतले थोडे गोड्याक रोजरी घालतले थोडे गुंगटेक फुरीस घालतले थोडे आतांचेर हिंगा खंय तरी फुरीस काडटले हे फुरीस बी काडूंक जायना म्हणटात ते आनी एकटो म्हजो फ्रेंड सांगूंक लागलो फादर म्हाका व्हडलो ऑफर दिल्लो कसो रे बाबा म्हज्या बॉसान सांगलें तुका हांव प्रमोशन दितां आनी $1000 दितां एक प्रमोशन दितां आनी दुसरें $1000 दितां आनी मागीर तुवें कितें केलें ना हांवें नाका म्हणलें अरे कित्याक पिशा घेवंक जाय आहलें मरे तुवें एक तुका प्रमोशन मेळटा आनी दुसरें $1000 कितें मेळटा पयशे मेळटा $. आनी कसलें काम फादर जाणा तूं कसलें काम म्हज्या हाताची फुरीस आहलो तो बॉस बोगोर सांगता तो फुरीस काडला जाल्यार कितें मेळटलें प्रमोशन आनीक $1000 फादर हे $. घेवन हांव स्वर्गार पावतलो हे $. घेवन आनी प्रमोशन घेवन हांव स्वर्गार पावतलो हे $. घेवन हे प्रमोशन घेवन
हांव सोडून जोडूंक पावतलो हांव येता ना म्हणून ताणें म्हणलें हे डॉलर घेवन कोणी 2 दीस उजार करीत पूण हे डॉलर घेवन हे प्रमोशन घेवन हांव स्वर्गार पावचो ना पूण हांव स्वर्गार पावूंक म्हाका कोणाची गरज जेजू क्रिस्ताची गरज हालेलुया 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 आनी हांवें बॉसाक सांगलें बॉस ते पयशे म्हाका तांची गरज ना मागीर केन्ना गरज आहा तेन्ना हांव सांगतलो म्हाका आयज ते प्रमोशनाची गरज हांव हातून आसा तितून कितें आसा खुशाल आसा पण हो भाव एका मुस्लीम देशान काम करी आनी तेन्ना हे मुस्लीम देशान काम करता आसतना ताचे बॉसान ताका सांगलें एक तुज्या हाताचो फुरीज काड 2 वस्तू तुका दिता अमके $1000 दिता आनी अमके तुका प्रमोशन दिता पावड न्हू क्रिस्तांवाची आयडेंटिटी कडेन थोडे फावट फुरीज जायत आमच्या गोंयांत तर खंयच्यान भितर सर हूंय ना हुनी फुरीज दिसती पडटले कितें दिसती पडटात फुरीज दिसती पडटात हांव सांत इस्तेवा ह्या आयलंडार आसलो बोगोर वेता तितल्या कडेन फुरीज खंयच्या जंक्शनाची फुरीज वेता तितले कडेन म्हाका कितले फुरीज आसा ते नोका हांव जाय ते फुरीज ते फुरसांक पयल्या उपरांत कळटा हिंगा कोण आसा म्हूण क्रिस्तांव हांव नोको हांगासर चडशे तितले हांवें पयले ना चडशे पूण थिंगा वेता थिंगा ऑल द जंक्शन वेता थिंगा जंक्शन पडे आहा न्हू तितले कडेन वाट दाखोवपाक कोण फुरीज खंयची वाट ती खंयची वाटू क्रिस्ताची आनी सर्गींची हालेलुया 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 आदी जोर एक कडेन घर बांदताली पयलीं घर बांदच्या आदी कितें बांदताली फुरीज बांदताली आयज फुरीज ना आयज कितें आहा व्हडलें घर आहा आनी दिसता तें अशें हें व्हडलें घर घेवन हांव हें घर स्वर्गार बांदतलो अशें दिसता पूण जे एक घरा कडेन कितें आसतालें फुरीज आसताली खुणां क्रिस्ताची आनी क्रिस्तान आडलेल्या जुयताची आदी आमचे भावार्थी लोक पयलो फुरीज हांव नको तुमचें कॉपेल कशें जालें तें पूण हांगा कडेन पयलो कितें आसूं जायो फुरीज आसूं जायो खंय तरी हिंगा पयलो फुरीज आसूं जायो आनी तो फुरीज मोडला आसतलो आनी मागीर धाकटें कपेल केलें आसतलें मागीर मोडला आनी मागीर कितें केलें आसतलें व्हडलें केलें आसतलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबूनो ह्यो खुणां भायल्यो खुणां भायली खुणां रोजराची कोत बेतीन फुरीज आनी हो जाय ते आमचे सायडीन लोकांचे पयलीं हांव नको तुमचे सायडीन आमचे थोडे लोकांचे अशें करून तेंचे न्हू हांगासर फुरीज आहा हांगासर फुरीज आहा अशें करून मोदें फुरीज आहा आनी ताका बरें डेकोरेशन आसता खंय कॉपेलाचेर फुरीज आनी ती जेन्ना बाथरूम घेता तेन्ना कोडी ती जेन्ना वाडली तेन्ना हो फुरीज हिंगा घालतालीं हे कॉपेलाचेर फुरीज घालतालीं हांव कोणाची म्हूण आयज आमकां लॉ दिसता कोणाची म्हणपाक क्रिस्ताची म्हणपाक आमकां क्रिस्ताची लॉ दिसता भुरग्यांक पळयात तुमी सगळें घालतले ते पूण बेतीन घालपाक फुरीज घोंगडे घालपाक कितें आसतली लॉ दिसता दिसना पण आमची सोडवण आमीच कुत्तेले हांव अशें जालें न्हू वय वो ना आमची सोडवण आमीच कुत्तेले हांव आमकां क्रिस्ताची गरज आसा अशी परिस्थिती आयल्या हालेलुया 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 पण जायतो लोक हांगासर येता भोव थोडी फादर मातशें एक बेतीन दी भोव थोडी म्हणटात पूण दुसरे फादर ते बेतीन एक दी हांव फादर दुसरे क्रिस्तांव न्हय ती फादर एक रोजराचें कोंत दितलें म्हाका फादर म्हाका एक बायबल जाय आसलो तुमचे कडेन मेळटलो भोव थोडी क्रिस्तांव मागतात पूण दुसरी रावतात ह्यो वस्तूंनी प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the पण Lord. बाबा ह्यो खुणा बायल्यो ह्यो खुणा बायल्यो आमी हे गांवची आमी खंयच्या इस्कॉलांतली आमी खंयसर वावर कोत्ता ती आमी खंयच्या देशांतली जाल्यार पासपोर्ट ह्यो खुणा बायल्यो तश्यो क्रिस्तांवाची खुणा भितरली खुणा क्रिस्तांवाची ती म्हणल्यार मोग आमी क्रिस्ताची म्हूण कळपाक कितें आमच्या काळजान आमच्या मनान आमच्या जिवितान कितें आसूंक जाय कितें आसूंक जाय मोग मोग तर आमी व्हडले खुरीस घातले 10-12 बेतिनां घातली आनी गोंगटी सगळी सगळ्या रोजऱ्या कोंतांनी बोल्ली आनी तुजे काळजान तर मोग ना जिवितान तर मोग ना हें रितें आयदन कसलें आयदन रितें आयदन आनी ह्यो तर तुज्या जिवितान मोग ना हें रितें आयदन बेश्टें बोवाळ कोत्ता रितें आयदन बेश्टो बोवाळ कोत्ता पोलकेपणांतलें पोलकेपण तुजें जिवीत पोलकेपण तुजें घोराबो पोलकेपण तुज्या घरान तर कितें ना मोग ना हालेलुया 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 ज्या मनशाच्या जिवितान मोग ना तो क्रिस्तांव न्हय कितें म्हणलां हांवें ज्या मनशाच्या जिवितान मोग ना काळजान मोग ना तो क्रिस्तांव न्हय मागीर कितली मिसां कर कितलें कर जे काळजान आसूंक जाय मोग कोणाचो देवाचो आनीक पेल्याचो ही ती खुणा देवाच्या मोगाची मोग मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो पूण तुज्या काळजान देवाचो आनी पेल्याचो मोग ना तूं क्रिस्तांव वय कितल्या जाणां ना म्हणटात तूं क्रिस्तांव वो ना ना तूं क्रिस्तांव न्हय तूं एक फोटींग मनीस तूं एक फोटकिरो तुका फटयता आनी दुसऱ्याकूय बी फटयता बाबडे ही खबर हांव सांगना जेसून आपल्या शिसांक सांगलें एकामेकाचो मोग करात जेसू देवागेलो मोग जेसू देवागेलो मोग मनशांक आनी हो जेसू मोगान एकामेकाक जीव कापयता आनी क्रिस्ती मनशाच्या जिवितान मोग ना जाल्यार जाल्यार तुजें क्रिस्तांवपण मातशें चॅक कर जोर येयल्यार कितें करता आमी जोर येयलो जाल्यार आदी कितें करतालीं आर्लान चुयतालीं एक वेळ आर्लान कळना जाणा तुमी जाणा तूं मनीस तर जोर येयलो थोडे पडे आर्लान कळना आनी एकसां असो करून कोण म्हणलो फादर तेची देंवचार बसला म्हणलो आनी म्हाका व्हेलो कोणा धांवडोवपाकू देंवचारा धांवडोवपाक जायते वेळ मागणें केलें आनी मागीर हांव नको देवाच्या आत्म्यान पळयलें अगो बाय म्हणलें ताका मातशें पयलीच केस ती म्हजी हांव तेन्नाच हांव पाद्री आनी काय म्हणलें बाय ताका मातशें धोत्राय वयलें बरें आहलें अरे फादर ताका तेजे देंवचार बसला मरे आनी ताका धोत्राय कित्याक दोतोराच्यान चड देंवचार काडून जाता तूं परत्या देंवचार दोतोर थोडे देंवचार दिन धाडटात म्हणून लागली मागीर हांवें म्हणलें आगो बाये प्रेयर केलें गो ताचेर मातशें ताका दोतोराय व्हरुया गो ना फादर आगो मागीर पोतून मागणें करूं येता आनी मागीर कांय वेळान ताका दोतोराय व्हेलें आयको नासलीं आनी देवाच्या आत्म्यान कशें म्हाका सुचयलें तें ती मागणें केलें पूण जोर कितें कांय कळना पूण दोतोराय वचपाची संदेश केला आनी धाडलें
आनी मागीर दोतोरान सांगलें बरें जालें म्हण लागलो तेका हाडलें तें. ती मागीर येवन म्हाका सांगता फादर हॉस्पिटलांत पावलें आनी दोतोरान म्हणलें बऱ्या टायमार तुमी ताका हाडलें आनी कित्याक जालें गो बाय. ना फादर जोर तेका भितरल्यान जोर आसलो आनी तो जोर तेच्या माथ्याक बेनवाक मारपाचो आसलो. आनी रोखडें मागीर ट्रिटमेंट केलो आनी जालें तें बरें. पूण थोडे फावटी जोर बेश्टो हात लायलो म्हूण कळना म्हणजे तें कितें घालपाक जाय थर्मामिटर. क्रिस्तांवाचें क्रिस्तांवपण चॅक करपाक म्हज्या काळजान मोग आसा वो ना हो थर्मामिटर. म्हज्या काळजान मनान जिवितान देवा पेल्याचो मोग आसा वो ना हें पळोवपाक थर्मामिटर कितें मोग. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून बाबूनो पवित्र पुस्तक उक्तें करात. पवित्र पुस्तक उक्तें करुया. आनी बाबूनो पवित्र पुस्तक म्हणल्यार जायत फावटी हांव म्हणटा ही पवित्र पुस्तक पळय आसा ही देवाच्या मोगाची खुणां जाली. मोगाची चीट. कोणाच्या मोगाची कमॉन. दोग जाणां मुखार हातीच म्हणटा उरलेलें हांव जेमे काडटालें नको. कमॉन. देवाच्या मोगाची चीट. ही चीट बरी करून वाचली न्हू. देवाची मोग काळजान मनान रिगलो. पेल्याचो मोग काळजान मनान. हालेलुया. पण देवाच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगाची चीट म्हणल्यार पवित्र पुस्तक. उक्तें करुया. जॉन चॅप्टर जुवांचे शुभवर्तमान 15वा विसूर वळी 12. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 12. जुवांचे शुभवर्तमान 15वा विसूर वळी 12. देव आपल्या भुरग्यांक जेजू आपल्या पाटलावदारांक कितें आज्ञा दिता. कंटिन्यू. कोण वाचता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 12 पेज नंबर 1957. मोजी आज्ञा ही. मोजी आज्ञा ही. कमांड म्हणटा आमी. कमांड. कमांड म्हणजे कितें गो. आतां समज आमी जे इंडिया आनी पाकिस्तान झगडटात तेंचो एकटो कोण आसता कमांडर आसता. कमांडर म्हळ्यार तांकां वचपाचें वो ना वचपाचें. आनी ते गो वसात म्हणलें न्हू ते वेतात. आनी तें तर कांय सांगलें आनी थिंगाच उरतात. कमांड करूंकूच जाय. सजमल्या कमांड म्हळ्यार कितें तुवें करपाकूच जाय. करप ना. यू हॅव टू डू इट. म्हजी आज्ञा ही. म्हजो कमांड करूंकूच जाय सगळ्यांनी. क्रिस्तांवांनी करूंकूच जाय. कितें करूंक जाय. कंटिन्यू. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. देवाचो कमांड कळ्ळें. देवाची आज्ञा कितें आनी पावटी. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कितें सांगलां आयकलां तुमी सगळ्यांनी. कितें म्हणलां. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. एकामेकाचो करात. आनी आमी तर एकामेकाचो मोग करची. आमची घरां न्हू त्या घरान कितली कुशालकाय. केन्ना सून आपले सासूमाय कशी लेखची ना. कितें कशी लेखतली. धू आनी माय कशी. केन्नाच घरकार आपले घरकांनी भायलें भितरलें वयर सकयल गुच्चो ना. तुजें काळजान कितें आसा जाल्यार मोग आसा जाल्यार एक शेजान दुसरे शेजानी केन्नाच जोडचें ना. केन्नाच जोडचें ना. कितें आसत जाल्यार आनी तो मोग ना जाल्यार मागीर कितें जातलें तें पळयात तुमी. पूण हो संवसार जेजून आपल्या शिसांक आज्ञा दिली. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो हालेलुया हालेलुया
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आणि आम्ही तर मोग कोण ना आम्ही फुटकिरी क्रिस्तांव आम्ही आमच्या पेल्याचेर शिराब घालता आम्ही फुटकिरी क्रिस्तांवां आम्ही आमचे आकांताक सांपडल्या भावाक आनी भयणी तर आमी पावना आमी जेजूची न्हय पण आमी कोणाची देंवचाराची कोणूय तर रागान गाडयो मारता सोता कोणाची पाड घालून भोंवता कोणाची तूं तर पाड घालून भोंवता तो कोणूय जावं जेजून क्रिस्तांवाचो मोग करूंक सांगलें सगळ्याचो तुम्ही जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो एकामेकाचो आमी एक गांवांत जेता एक गांवांत भोंवता हो गांव आमचो पूण ह्या गांवांत आहा तितल्याचो मोग करूंक सांगलें आनी आमी तर एकामेकाचो मोग करिना व्हडल्या कास्ताची फुटकिरी आमी धाकट्या कास्ताची न्हू कसल्या कास्ताची व्हडल्या सैतानाची कोणी तरी अशी तरी करीत हो मनीस देवाचो न्हय हो जेजू क्रिस्ताक सोत मानिना हो मनीस देंवचाराचो आनी हो मनीस एक व्हडलो फोटकिरो आनी त्या फोटकिऱ्याचो बापूय कोण जाणा तुमी देंवचार सेटन इज द फादर ऑफ ऑल लायज सैतान सगळ्या फोटिंगपणाचो बापूय आनी त्या बापाय गेलो हांव पूत आनी त्या बापाय गेलो तूं कितें मारता तेन्ना फूट मारता तेन्ना आनी फोटिंगपणांची येता तेन्ना पळय आमी जुवाची बागेन जुवाची पयली चीट 1 John chapter 4 verse 7 and 8 बागेन जुवाची पयली चीट 4 विसूर ओळी 7 आनी 8 पेज नंबर 2230 आमी तर एकामेकाचो मोग करिना व्हडल्या कास्ताची फोटकिरी आनी व्हडल्या कास्ताच्या बापायची भुरगीं ती म्हळ्यार सैतानाची भुरगीं 2230 7 and 8 मोज्या अपूर्बायेच्या भुरग्यानो हो पळय हो बरयता तो निमणो आपोस कोण तो कोण बरयला हें जुवांव निमणो आपोस सगळे आपोसां मारले जिवेशी मारले आनी निमणो जाणटे पिरायेर उरलो ताका पूण जायते फुडें मारपाक आयलो केन्ना त्या गुज्यान उडयलो तो लासलो ना केन्ना कायलीन बाजून बांगडे भासता भशेन आत्तिलो पोत्तिलो पूण तो लासलो ना आनी ताका मारूंक जालो ना पूण हो निमणो उरलो अशें सांगतात ते कडेन उतरां आमी खंय कांय भायर सरना आसलीं पयर आमचे कडेन बरी सुक्ती आसूं कितें आतां उतरां भायर सरतात मागीर तुगेली सुक्ती काबार जाली अशें जाता न्हू कितें उलयता तें बी सजमना तशी परिस्थिती खंय ह्या आपोसाची जाल्ली कोण तो आपोस जुवांव आनी तो खंय इतलेंच म्हणटालो ताका अशें करून कोण कोण सांगतात ताका खंय कोदेलाची बी घालून ताका उखलून वताले खंय कितें करपाकू देवा उतर उरगोटपाक कोदेलाचेर व्हिलचेर आतां आमी व्हिलचेर तेन्ना नासले अशें कोदेलाचेर उबान वताले खंय कोण जाणा अशें करून दवरलो कडेन आनी तो इतलेंच म्हणटालो खंय ताका आनी उलोवपाक कांय जायनासलें आनी तो कितें उलयता जाल्यार कांय सजमनासलें एक जाणटी पिराय जाल्ली तेची आनी तो खंय इतलेंच म्हणटालो गॉड इज लव देव म्हणल्यार इतलेंच म्हणत आसतालो खंय देव म्हणल्यार मोग आनी देव म्हणल्यार मोग आनी देव म्हणल्यार मोग आनी देव म्हणल्यार मोग शर्मा हिंगाच देव म्हणल्यार मोग आनी तो हें बरयता कितें बरयता तो म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यानो तो जाणटे पिरायेर हें बरयता तो म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यानो भुरग्यानो कितें मागीर
एकामेकाचो मोग करूया एकामेकाचो मोग करुया. एकामेकाचो म्हणल्यार सगळ्याचो, कुड्ड्याचो, मोन्याचो, बेऱ्याचो, हिंदू, मुस्लीम, सीख, पारसी, कोणी जावं तो. सजमले हांव एकामेकाचो. मोग पूण आमी करूया. कितें करता, आमचो कोण मोग करता तेंचो मोग करता, आनी आमचो कोण द्वेश करतल्यांक तेणी म्हणजे एक मारला ना, आतां 4 मारतना ताका काबार करतलो. सजमले. पूण देवाचें उतर सांगता एकामेकाचो. कित्याक आमी एकामेकाचो मोग करचो? कंटिन्यू. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच, आनी जीं कोण मोग करतात तीं देवा तावन जल्मल्यान आनी देवाक वळखतात. सजमल्यान कित्याक सांगता तो? देव म्हणल्यार मोग. आनी मोग फक्त मोग म्हणटा कोणा कडल्यान येता? देवा कडल्यान. देवा कडल्यान येता. वयर आमी जायते फावटी बरो पावस येयलो, वयर सावन उदक पडटा. वय वो ना? होय. घोसघोशेनी जायते उतरांकल हिंगा बी बुट्टी येवन लोक मेला, कितलोच लोक मेला. केरळाय बी पावस येयलो, थिंगासान आत्तां सद्याक आयचे पेपरार येयला. म्हाका सांग, वयर सान उदक पडटा, वयर खंयच्या PWD मिनिस्टरान वयर पायपां बसयल्या तूं? वयर पायप आहा तूं? ना. आमचे हिंगा सकयले पायपां एक पाट उदक येयना. पूण वयर सान पावस पडटा, खंयचो तो? देवाचो तो जालो. पूण तो पावस वयर सान पडपाक न्हू, सकयलें उदक कितें जाता? वयर वयता. आनी वयर वयता आनी वयर सान सकयल येता. वयर झरी नात. सजमले न्हू? वयर टँक बसयलेली नात. हिंगा टँका उदक येना, थिंगा टँका कोण उदक घालतलो वयर, आनी कोण बसयतलो? म्हणटरी हांगा तर हिंगा इवापोरेशन जावन ही ऊब तयार जाता दर्यांतली आनी वयर वयता, आनी ती मागीर हिंगासर समज उदक ना धर्तरेर, वयल्यान सावन उदक आनीक पडटलें ना. सकयलें उदक वयर वेता आनी वयलें उदक मागीर सकयल पडटा. वयर सान सकयल, वयर सान सकयल. मोगूय बी तसोच. खरो मोग देव. तूं देवा सवें आसा, तो तुज्या काळजान हो मोग रिगता. तूं देवा सवें ना जाल्यार तो मोग काळजान हे धर्तरी सान वयर उदक वचना जाल्यार पावस पडून उदक ना. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. म्हणून देवा कडल्यानूच फक्त मोग येता. कोणा कडल्यान? देवा कडल्यान. कंटिन्यू. जीं कोण मोग करिनात तांकां देवाची वळख मेळूंक ना. हांव म्हजे शेजानीक गाळी सोलतां, हांव कोणाचें वायट चिंतां, हांव कोणाचें बरें जाता तें पिड्यार करतां, जाल्यार म्हाका कोणाची वळख मेळूंक ना? देवाची वळख मेळूंक ना. मेळूंक ना. हांव एक नेणार, हांव एक अन्नाडी, हांव क्रिस्तांव न्हय. हांव कोण न्हय? क्रिस्तांव न्हय. हांव क्रिस्तांव न्हय. हांव कोण सोडलेलो? देवाची वळख ना आसलेलो. मागीर कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आनी कित्याक? देव म्हणल्यार मोगूच. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 बाबडीनो, आयज आमी आमचे सगळ्या भाव भयणांक देवाची वळख दितली जाल्यार आमी मोगाचें कितें जावंक जाय? गोवाय जावंक जाय. काल पयरसो थिंगा भायर आसलो आनी हांगासर धाकटी 4 जाणां भुरगीं आयले, तशीं धाकटीं. आनीक म्हजी भिरांत आयली, ही भुरगीं थिंगा रस्त्यार आयली म्हूण, आनी धाकटी ती. आनी ते सायडीन गाडयो येतात, ती खंयच्या मदें येयली जाल्यार गोडे एक्सिडेंट जावं. हांव काडलो आनी गेलो आनी त्या भुरग्यांक विचारलें हिंदी भाशेन. म्हाका कळ्ळें ती आमची न्हय म्हूण. आनी हिंदी भाशेन विचारलें. आनी ल्हान भुरगीं, ल्हान धाकटी खंयच्यान येयलें नकळो ती. हांवें केन्ना पळोवंक ना तांकां. 4 जाणां सुमार. आनी तांकां हिंदी भाशेन विचारलें आनी मागीर थोडो तांकां उलयल्या उपरांत कितें सांगलें जाणा? हमारा पिता
हमारा पिता दारू पिता म्हणू लागले. आमचो बापूय सोरो पियेता आनी वो आमको प्यार नहीं देता, आमचो मोग करिना. वो हमारे पिता को आपके पास बेचेगा म्हणू लागले. आमच्या बापायक आम तुवें धाडटा तुमकां इसको धाकटी. पूण तेचे म्हाका एक भोंगो दिसलें, ही भुरगीं आपल्या बापायच्या मोगार रावतात. कोणाच्या मोगार रावतात? पूण बापायचो मोग मागीर त्या भुरग्यांची गोत कितें जातली? बाबा न्हू, हो मोग म्हणटा घरान आसूंक फावो. आनी ती म्हणटात ताका पोतू पोतून हिंगाच धाडटा म्हणटात. तांकां आतां कोणें सांगलें हांव नको, पूण पोतून पोतून हिंगा धाडटात म्हणटात. हांवें म्हणलें तो पिलो कडेन आसा बी धाडनाका धाकट्या भुरग्यांक. म्हणटा बाबा न्हू, ह्या मनशाक देवाचो मोग मेळ्ळो ना. ह्या मनशाक देवाचो मोग मागीर तो आपल्या भुरग्यांक खंयचो दितलो? दिवंक जातलें? पूण आमकां क्रिस्तांवांक तर क्रिस्ताचो मोग मेळ्ळो ना. आमच्यांनी क्रिस्ताच्या मोगाक गोवाय दिवंक जातलें ना. तुका हो देवाचो मोग मेळूंक फावो. दर एका क्रिस्ती मनशान देवाच्या मोगान रावूंक फावो. पूण बाबा न्हू, ह्या मोगा वरवींच आमच्यांनी देवाचे गोवाय जावं येता. पळयात जॉन चॅप्टर 15 वर्स 13. जोवाचे शुभवर्तमान 13वा अविसर वळी 15. ओके, जॉन चॅप्टर 13 वर्स 35. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे सीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. आनी एक पावटी या बाबा फाटले आमी म्हणया, एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे सीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. आमी तर मोग केलो ना, आमी तर एकामेकाक आदार दिलो ना, आमी जेजू क्रिस्ताची न्हय. आमी व्हडलीं कितें जालीं? फोटकिरी. जो जो देवाचो मोग करता म्हणटा आनी दिसता ते भावा आनी भयणीक जो मनीस व्हड स्वतायता तो मनीस व्हडलो व्हडलो फोटकिरो. जे दिसना ते देवाचो तूं म्हणटा मोग करता आनी दिसता त्या भावाक आनी भयणीक तूं तर स्वतायता, तूं तर तांची शिराप घालता, तूं तर तांकां आदार दिना, तूं व्हडलो व्हडलो फोटकिरो. तूं एक ओन बाबार्थी, तूं एक ओन बाबार्थी. बाबा न्हू, आमचो मोग करतल्यांचो आमी मोग करूंकूच जाय. वय वो ना? तुका कोण आदार दिता आनी तूं तांकां म्हाका सांग करतलो ना. इतल्यान क्रिस्तांवाचें काबार न्हय. कोणें तुका आदार दिता ताका तुवें बी आदार दिवंकूच इतल्यान काबार न्हू. तुका आदार दिना, तुका किणटा, तूं शिराप घालता, तरी आसतना तुवें ताचो हें क्रिस्ताचें व्हडपण. सासूमाय सुनेक स्वतायता 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 आनी सूनमाय म्हणटा पाड पडलेली बुड्डी केन्ना वयतली घाय. सासूमाय सुनेक हेका हे आनी कोणाक हाडून घातलां घरान दीस आनी रात किणटा. कसलें पेसांव हे घराचेर पडलें. कित्याक हांवें सांगलोलें ताका काजार जायनाका रे म्हूण. ते चेडूक असलें आनी तसलें आनी तसलें आनी तसलें आनी तसलें. मागीर घर कितें? तेतून रावपाक जाय. जिवे जिवे एम कोणटें कितें? जिवे एम कोणटें. सासूमाय तर तुका स्वतायता, बरें हामान कोत्ता. तुवें सासूमाय स्वतान की सासूमाय बरी जातली? बरी जातली
एक शेजान तुजी सदांच श्राप घालता तुवें म्हणटा व्हडल्यान पाड पाड गो तुजें आनी दुसरी दिसा आवय तुवें काल म्हणजे पाड पाड म्हणलो मुगो आयज तुजी आशिर्वाद पाड म्हण ती शेजान म्हणटली मोग मोगा उरबी तुम्ही म्हजे सीस म्हूण सगळ्या मनशांक आयज हांव कपेला लागीं गेली आयज हांव रेत्र्याक गेली आनी म्हजे श्राप घालतल्याचे हांवें कितें केलें म्हजे वाटो बंद केल्ल्याक हांवें तांकां म्हज्यो वाटो उक्त्यो केल्यो अरे कितें जालें तरी आयज सदां शिराक घालपी आयज कितें जालें तरी अशें म्हणून पावतलीं हालेलुया 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 पावण चिजून आपणाचो मोग कोत्तल्याचोच कर म्हूण सांगूंक ना इवन दुस्मानाचो लेगून कर म्हणलो कोणाचो दुस्मानाचो लेगून मोग करप म्हणल्यार दुस्मानाक जिखून घेवप तुका स्वता मोग करप म्हणल्यार त्या मनशाक तुवें कितें करून घेवप जिखून घेवप अशें सांत जुझेबाजाच्या जिवितांतली एक खबर सांगतात सांत जुझेबाज जेन्ना श्रीलंका घातलो तेन्ना जायत्या लोकां मदें भोंवतालो तुमी ताजें जिवीत कडेन जायते पाडे आयकलां कित्याक ह्या गांवचो पुत्तो कोणी जायते शर्मा आयकले आसतले पूण ताचो बरो वावर न्हू वायट मनशांच्यान पळोवपाक तुवें कितलें बरें कर उडीक आसतर बऱ्या मनशाच्यान वायट मनशाचें बरें पळोवपाक जायना हें वखलें तर हांवें काळें घातलें सगळें म्हाका आख्खो संवसारूच कितें काळो हें वखलें तर हांवें घातलां तें तांबडें घातलें आख्खो संवसार म्हाका कितें पूण तुजें मन आनी तुजें काळीज तर काळोखान भरलेलें आसा रागान भरलेलें आसा कुंडाटकेन भरलेलें आसा सगळें वायटाचें भरलेलें आसा कितलें बरें कर तें सगळें कितें वायटूच सजमल्या म्हणून पांच वाज थंयसरले जाय त्या पिडेवंतांची सेवा करतालो जायत्यांक दोतोर शिकयतालो जायत्यांक आनी हे थोड्या मनशांक माल पडलें तांकां केन्नाच वायट करूं ना ताणें तातूंत थोडे एक आनीक आसलो बुद्धिस्ट मॉंक म्हणल्यार कोण बुद्धिस्ट धर्माचो तेंचो पाद्री याज्ञीक तो सदांच पांच जे वाजाक वयतालो आनी तेजी पाड पडायचें श्राप घालतालो ते किणटालो सजमलें सदांच किणटालो थोड्यांक न्हू पाद्रीचो लोप पडप म्हळ्यार तेंची थोड्यांक ब्लेसींग आनी थोडे किणटात आयकलें न्हू थोडे प्रेज द लॉर्ड म्हणलें जाल्यार तेंच्या हाकान येता पाड पडले आनी कोण आवटे सुटले अशें म्हणटले पूण ओय बुद्धिस्ट मॉंक सदांच ताका श्राप घालतालो कोणाक पांच जुझेबाजाक की पांच जुझेबाजान तेकोड केन्ना झगडोंक ना पूण ज्यो बऱ्यो वस्तू तो करता त्यो ताका माल पडटाल्यो ज्यो बऱ्यो वस्तू तो बरी देवाची उतर परगडटा दुसरे हे करिनासले त्या दुसऱ्यांची सेवा करिनासले पूण हो पळय कोत्ता ते तांचे कडेन पळोवपाक जायनासले आनी देखून हो बुद्धिस्ट मॉंक ताका श्राप घालतालो किणटालो कितें म्हणटालो कोण जाणा लुती उडयता हाक तूं कोण लुती घालतालो कोण जाणा पूण पांच तुजे वाज बाबडो आपलें काम करीत रावतालो एक दिसा खंय कितें जालें ताका खंय रस्त्यार एक मनीस दिश्टी पडलो आनी तो मनीस दिश्टी पडनाका पांच जुझे वाजांनी वेळ करूंक ना रोखडेच त्या मनशाक उखल्लो त्या मनशाक कोड जाल्लें कोड फुटलोलें आनी त्या मनशाक आपणा कडेन कितें आहा तें दिलें आनी व्हेलो आनी तेजी खंय काळजी घेवंक लागलो कांय दिसांनी खंय त्या मनशाक आपलेंच कितें तरी दूख भोगलें आनी ताणें खंय पांच जुझे वाजाक अशें सांगलें कितें सांगलें बरें कोण आयकात तुवें म्हाका कित्याक म्हूण उखल्लो तूं म्हजो कोण न्हय परतें जाल्यार हांवें तुका केन्नाच बरें करूंक ना हांव तो बुद्धिस्ट मनीस सदांच कितें करतालो तुका शिराप घालतालो तुजे शिराप घालतालो
तुका तुजें वायट उलयतालो आनी अशी ताणें वायट उलयल्लें हांव म्हजी शिराप घालतालो आतां मोर थिंगा कुसोन अशें म्हणून येतालें क्रिस्तांवाची व्हडपण क्रिस्ताचो मोग आमच्या काळजान आनी काळजान तर मोग आसत जाल्यार आमकां वायट कोत्तल्यांक लेकून आमची शिराप घालतले लेकून आमकां दुबाळो दितले लेकून तांचो लेकून आमी कितें करूं फावो मोग करूं फावो हालेलुया 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 पावण पवित्र पुस्तक उक्तें करात Matthew chapter 5 verse 44 मातेवाचे शुभवर्तमान 5वा विसूर वडी 40 आणि 4 Matthew chapter 5 verse 44 Page number 1774. 1774. पूण हांव तुमकां सांगता पूण हांव तुमकां सांगता जेजू आमकां कितें सांगता हो संवसार सांगता देवसार सांगता पातोक सांगता तें न्हू पूण जेजू आमकां कितें सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात इश्टांचो मोग करात आनी तेच तुमकां बरोबर दुस्मानाचो बी मोग करात मागीर तुमकां पिडापीड दितोल्या तुमकां पासत पिडापीड जाले पाड पडून तुमचे कांय बरें जायनाका तूं कोत्ता तितले वाटेन ते तुजे आड आसात तूं खंय वेता तितले सुवाते तुजे कितें आसात आड आसात तुरे आसात तूं तांच्या आड रावो नाका कंटिन्यू पिडापीड दितोल्या पासत मागात मागण्या वरवीं मोगा वरवीं आमच्यांनी त्या मनशां जिखूं येता हालेलुया 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 देव म्हणल्यार मोग हो मोग आमचे मुखार आसा हे वेळार हो मोग मागून घे राग आनी मोग एकठांय जिवंक शकना देव आनी देवचार बरोबर रावंक शकना उजवाड आनी काळोख बरोबर चलोवंक शकना बेळसांव आनी शिरा बरोबर रावंक शकना हे वेळार हो देवाचो मोग तुज्या काळजान मागून घे देव म्हणल्यार मोग
जे काळजान राग आसा आनी तूं जिवितान साणला, कुन्नाटकायेन घेवन तूं पिडेक सांपडलाय, हे संवसाराची शिकोडीन जिवन तुजी पावलां जिवितान तूं साणलाय. हे वेळार देवाचो मोग, देवाचो मोग तुझे काळजान मागून घे. प्रीती मोग तुझो दुनिया एके पावते सुरी बशी वावद्वेत. प्रीती मोग तुझो दुनिया एके पावते सुरी बशी वावद्वेत. तुझो दुनिया दी म्हाका तुझो मोग आत्मीक जिवीत हांवें थोडे स्वेटीचे दोळे बंद कर, हात उक्ते दवर. दुनिया हांव पातकी, हांव उस्कोत, राग द्वेष वडपण म्हजे सैमान आसा. देवीक सैम जो मोग एका आसान हे मनान म्हज्या घरान म्हज्या जिवितान आनी कितें भाशेन म्हाका राग दितल्यांक, कितें भाशेन म्हजे बोगलांटां घालतल्यांक, कितें भाशेन म्हजे नांव पिड्यार कोत्तल्यांक, म्हजे वाटेर आडकडीचे फातर जावन येतल्यांक तुजो मोग दिवंक म्हाका शिकय. तुझो दुनिया एके वावती सुरी बशी वावद्वेत. प्रीती मोग तुझो दुनिया एके वावती सुरी बशी वावद्वेत. मोग जिवंक दुनिया
जावंक मोगा या कोर्सीची बिता गोवायरींच्या मोक्षिमो दुनिया गुरबादी जावंक मोगा या कोर्सीची बिता गोवायरींच्या Ekimo uso dunia Ekivaunti suribashi Vavod veda Ekimo uso dunia Ekivaunti suribashi Vavod veda हे वेळार देव म्हणल्यार मोग हो मोग आमच्या काळजान ओतूय सगळ्या रागांचो येतल्यांक दुस्मानकायेंचो येतल्यांक पाद्री माद्रींक सिमनारिस्तांक पापसाहेब कार्डिनल बिशप सरकारी फुडारी पुलीस आदोगाद नर्सीस दोतोर आनी किरी भाशेन गुलामपणान आसलेल्यांक सुटका दी दोनिया आनी सगळी मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन